नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या सोलापुरात अमृत योजना 2.0 चो बुन्यादी फातर बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार महाराष्ट्रांतल्या लोकांक परबी भेटयली. सोलापुरांतल्या हजारांनी गरिबां खातीर तशेंच कामगार भावंडां खातीर घेतिल्लो संकल्प आयज पुराय जालो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी PMAYE शारी वरवीं पुराय केल्ले 90,000 परस चड घरां सुवादीन केली. तशेंच सोलापुरात रायनगर आवास सोसायटींतली 15,000 घरां सुवादीन केली. रायनगर आवास सोसायटीच्या लावार्थ्यां मदीं हजारांनी हातमाग कामगार, विक्रेते, पावरलूम कामगार, कोयर एकठांय करपी कामगार, चालक तशेंच हेरांचो आस्पाव आसा. मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया. मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला. ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है. इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी PM स्वनिधीच्या 10,000 लावार्थ्यांक पयलो तशेंच दुसरो हप्तो वितरीत केलो. सरकाराचो मान म्हळ्यार श्रमिकांची प्रतिष्ठा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार उलयतना सांगलें. एक राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते रहो, भड़काते रहो, भड़काते रहो. हमारा मार्ग है डिग्निटी ऑफ लेबर. हमारा मार्ग है आत्मनिर्भर श्रमिक. हमारा मार्ग है गरीबों का कल्याण. और मैं आपसे कहना चाहता हूं जो नए घरों में रहने जाने वाले हैं, आप बड़े बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखना. और ये मोदी की गारंटी है, आपके सपने ये मेरा संकल्प है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आपलो महाराष्ट्र दौरो सोंपोवन कर्नाटकांत भोंवडेर बंगळुरूत पावले. थंय तांणी बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राचें उक्तावण केलें. तशेंच बोईंग सुकन्या कार्यावळीची सुरवात केली. ह्या बोईंग इंडिया अभियांत्रिकी आनी तंत्रगिन्यान केंद्राची निर्मिती सुमार 1,600 कोटी रुपया गुंतोवन 43 एकर वाठारांत ह्या कॅम्पसाची स्थापना केल्या. अशा प्रकाराचे अमेरिके भायर बोईंगचो सगळ्यात व्हड निवेश आसा. ही कर्नाटक भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नयत जावपी 6व्या खेलो इंडिया युवा खेळाचें उक्तावण करतले. तशेंच 250 कोटी रुपयांच्या प्रसारण क्षेत्रा संबंधित प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर बसयतले. हातूंत DD पोलिंगे चॅनलाचो DD तामिळांत रुपांतरण, 8 राज्यांतले 12 आकाशवाणी FM प्रकल्प आणि जम्मू काश्मीरात 4 DD ट्रान्समिटराचो आस्पाव आसा. आपल्या 3 दिसांच्या तामिळनाडू भोंवडेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेगवेगळ्या देवळांक भेट दितले. अयोध्येत प्रभू श्रीराम प्राणप्रतिष्ठापनेक फकत 2 दीस उरिल्ले आसतना आयज अग्निमंत्राच्या उच्चारात 4थ्या दिसाच्या अनुष्ठान कार्यावळीक अग्नी पेटोवन सुरवात जाली. सुरवातेक गणेश पूजन करून शास्त्रोक्त पद्दतीन अग्निमंत्र उच्चारून आयच्या कार्यावळीक सुरवात जाली. इतले मजगतीं प्रभू श्रीरामाची मुर्ती गर्भकुडींतली छायाचित्रां प्रसारीत जाल्यात.
हातून प्रभू श्रीरामाचो मुखवटो हळडुव्या कपड्यान धापला. 22 तारखेक जावपी प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्याची पूर्वतयारी म्हणून अयोध्या वाठारात ह्या अनुष्ठानाचो कार्यावळी सुरू आसात. हाका लागून पुराय अयोध्या नगरी राममय वातावरणात बुडून गेल्या. हळडोणचे सेंट थॉमस पूर्व प्राथमिक चल्यांच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेन 100 वर्सां पुराय केल्यात. ह्या निमतान आयोजित वर्सुकी सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रोबोटिक्स आणि कोडिंग अभ्यासक्रम 6वी पासून गोंयांत चालू करपी गोंय हे पयल्या राज्यामदले एक आसा. गोंयान हो अभ्यासक्रम स्वता तयार करून भुरग्यांक तशेंच शिक्षकांक हे विशीं प्रशिक्षण दिवन एक बरे तरेचे रोबोटिक्स आणि कोडिंगाचें वातावरण तयार करपाचो यत्न केला अशें सांगलें. कोडिंग एंड रोबोटिक हो सब्जेक्ट स्कुलान 6 स्टँडर्डाचेर आमी इंट्रोड्यूस केला. 3 वर्सां पयलीं पुराय देशात गोंय हे 1 नंबरचे राज्य आसा. जेणे एडिशनल सब्जेक्ट बिसाइड युअर सिलेबस कोडिंग आणि रोबोटिक हो सब्जेक्ट 6 स्टँडर्डाचेर इंट्रोड्यूस केलो आणि अंदू आमी 9th स्टँडर्डाक तो सिलेबस शिकयता. म्हणजे वी हॅव डिझायन अवर ओन सिलेबस. We have given own coding and robotic lab not only to the government school but even though for the aided school we have given coding and robotic आणि इतकेच करूंक ना तर प्रत्येक कॉम्प्युटर टीचराक ट्रेनिंग दिवपाचे काम गव्हर्नमेंटात केला आणि म्हणून पुराय देशांतल्यान इंटरनॅशनल लेवलाच्या कॉम्पिटिशनाक कोडिंग आणि रोबोटिक गोंयांतली टीम गेली. दॅट इज अवर अचिव्हमेंट इन कोडिंग अँड रोबोटिक. LEX इन्फिनिटियम 2024च्या 9व्या आवृत्तीच्या फाटभुंयेर इंटरनॅशनल मिडिएशन सर्तीची सुरवात साळगांवकर कायदो महाविद्यालयात जाली. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हणून पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, VM साळगांवकर कायदो महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. शब्बीर अली आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सर्तीचे परीक्षण मान्यताय प्राप्त मिडिएटर आणि प्रशिक्षित ADR तज्ञ करतले. ह्या वेळार पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी भुरग्यांक मार्गदर्शन केलें. However, in present times, judicial systems require legal authority and sanctions, and it is thus incumbent on the courts to promote mediation enthusiastically. In order to encourage mediation, a committed role is required to be played both by the bench and the bar in order to create awareness and faith in the system, which has evolved in the present form only recently and provides scope for further improvement. The advent of globalization and the growth of science and technology in our everyday lives has given rise to new causes of action which call for a corresponding change in the way we see disputes today. स्वताच्या 4 वर्साच्या भुरग्याच्या खुनाचो आरोप आशिल्ल्या AI कंपनीच्यो मुखेली सूचना सेठ हिका आयज बाल न्यायालयान 31 जानेवारी मेरेन न्यायालयीन कादे फरमायल्या. बंगळुरूत पळून वतना 9 जानेवारीक तिका अटक केल्ली. तेन्ना सावन ती पुलीस बंदखणीत आसा. आयज पुलीस बंदखणीची मुजत सोंपल्या उपरांत तिका बाल न्यायालया मुखार हाजीर केल्ली. इतले मजगतीं सूचना 10 जानेवारी सावन कळंगुटे पुलिसांचे बंदखणीत आशिल्ली. इतले दीस पुलीस तिची खर चौकशी करीत आशिल्ले पूण तिणें आजून मेरेन खुनाच्या आरोपाची स्पष्ट कबुली दिवंक ना. NDRF ह्या वर्साच्या अखेर मेरेन 70,000 परस चड लोकांक आपत्ता व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण दितले अशें घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सांगलें. केंद्रीय मंत्री राय हे नवी दिल्लीत आयोजीत NDRFच्या 19व्या स्थापणूक दीस सुवाळ्यात उलयताले. आतां मेरेन 13,000 परस चड स्वयंसेवकांक NDRFान प्रशिक्षण दिलां अशें केंद्रीय मंत्री राय हांणी सांगलें. मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि अपने देश के किसी भी कोने, उत्तर पूर्वी प्रांतों से लेकर कच्छ की खाड़ी और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा आती है तो NDRF के बचाव कर्मी पूरी मुस्तैदी के साथ एंजल्स इन ऑरेंज बनकर नजर आते हैं.
ये आपदाओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता का ही नतीजा है कि आज यह बल विश्व भर में भारतवर्ष की मूल विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करते हुए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी आपदा न्यूनीकरण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर एक विशेष पहचान बना चुका है। शिक्षण मंत्रालयान देशभरातल्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. हे प्रमाणे आता 16 वर्सां परस उण्या पिरायेच्या भुरग्यांक कोचिंग इन्स्टिट्यूटात प्रवेश मेळचो ना. तशेंच फटीची आश्वासनां आनी बऱ्या गुणांनी पास जावपाची गॅरंटी दिवपाकूय बंदी घाल्या. खंयच्याय कोचिंग इन्स्टिट्यूटात पात्र नाशिल्ल्या ट्युटराची नेमणूक जावपाक शकना. सेकंडरी स्कुलाची परीक्षा पास जाल्या उपरांतूच विद्यार्थ्याक कोचिंग इन्स्टिट्यूटात प्रवेश घेवपाक मेळटलो अशेंय ह्या मार्गदर्शक तत्वांत जारी केला. खेलो इंडिया खेळाच्या 6व्या आवृत्तीचे औपचारीक उक्तावण आयज चेन्नईत जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या सर्तीचे उक्तावण सुवाळ्यात वांटेकार जातले. दक्षिण भारतात पयलेच खेपे आयोजीत जावपी ह्या खेलो इंडिया सर्तीत सुमार 5600 परस चड खेळगडे वांटेकार जातात. ह्या सर्तीत स्कॉच खेळाचो आस्पाव पयलेच फावट केला. बायलांच्या सशक्तीकरणाचो विशय मुखार व्हरतना अंदू ह्या सर्तीचो मास्कोट वीरा मंगय हातूंतल्यान मुखार आयला. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.